5% or so. These are also points which adds value to your company. What parameter he mentioned is only one parameter. That PAT multiplied by something. वो तो basic है. That's the base. ते मोठे कष्टान काम करतात, आपलो धंदो चलयतात, पूण खंय तरी तांकां स्केलेबिलिटी करपाक दुसरे एवेन्यूज दाखोवचे पडटा. आनी एक एवेन्यू आज असो आसा की पब्लीक मार्केट्स. आज तूं इंडियन मार्केट पळयत जाल्यार इट इज वन ऑफ द फास्टस्ट ग्रोईंग मार्केट. आमच्या गोंयच्या एंटरप्रेनरांनी गोंयच्या आमचे जे हांगा धंदो करता ते स्मॉल स्केल लोकांनी वयर कित्याक सरचे न्हय, हाजेर आज खूब चर्चा जाली. आनी तांकां आज सविस्तरपणांनी एक्सप्लेनेशनूय केलें की बाबा लिस्टिंग करपाक कितें कितें करचें पडटा. प्रत्येकाक भंय दिसता पयलीं की अरे बाबा आपूण पब्लीक मार्केटान वतलो, आपल्याक हें लागतलें तें लागतलें, पूण केल्या शिवाय तें कळना आनी केल्या शिवाय ताजे बेनिफिट्स कळना. आज बेनिफीट म्हणून हांवें आमचे जे एक्सपिरियन्स आसा आमच्या ग्रुपान थोडेशे ते तांकां दिले. ते तांकां कळपाक जाय की बाबा जेन्ना तुजो प्रत्येक जो धंदो करता ताका दिसता की आपूण वाडचो, ग्रोथ जावची, आनी ती ग्रोथ पॉसिबल आसा फक्त आज पब्लीक मार्केट एक्सेस केल्या. आनी ताका लागून एम्प्लॉइजाकूय मागीर स्टॉक ऑप्शन दिवंक मेळटा, तांकांय धंद्याचे आपले भागीदारी करूंक मेळटा. जे ऑपॉर्च्युनिटीज इमेन्स जातात सामके आनी पॉसिबिलिटीज इमेन्स जाल्ल्यान आमकां दिसलें की असो जो एक्सपोजर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मेळूंक जाय ऑर आमच्या बिजनेसमॅनांक मेळूंक जाय, तो आज म्हाका दिसता दीस इज द स्टार्टींग पॉयंट. आमी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सांतल्या माध्यमांतल्यान आमी वी वील क्लोजली लायज विथ NSE म्हण तांचे जे कन्सोर्शियम आसा म्हण लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटंट आनी हो फुडें व्हरपा आनी सरकारा कडेन आमी उलयतले, कारण खुबश्या राज्य सरकारांनी इन्सेंटिव्स दिल्ले आसा. ते आमी सरकारा फुडें मांडून हो प्रोसेस एक फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. So NSE ने लास्ट मंथ विद गोवा गवर्नमेंट एक MOU साइन किया है जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी के प्रेजेंस में MOU सेरेमनी हुई थी. अंडर दिस MOU हम लोग SME जो गोवा के हैं वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दैम, उनके लिए हम 3 इवेंट करने वाले हैं. एक हमने वर्ना में किया है, एक हम साउथ गोवा में करेंगे, नॉर्थ गोवा में करेंगे. ये 3 इवेंट अगले 3 महीने चलेंगे. हमारी कोशिश है कि SME बिजनेस और SME जो इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, अच्छी से अच्छी कंपनियाँ, मोर एंड मोर कंपनी शुड कम टू दी NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म विच इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. SME इमर्ज प्लेटफॉर्म पे अभी आज की डेट में अराउंड 440 कंपनी लिस्टेड हैं और इन 440 कंपनी ने रफली 3,300 करोड़ के आसपास पैसा रेस किया है. ये जो लास्ट ईयर हमने अचीव किया है मैंने 23-24 में, इतनी कंपनियां हमने पिछले 4 साल में मिल के नहीं करी थी. पिछले 4 साल में हमने 116 कंपनियां लिस्ट करी हैं, 1 साल में हमने 132 कंपनियां लिस्ट करी हैं. तो मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, पब्लिक में, पीपल में, इन्वेस्टर में अच्छी SMEs कंपनी का एक क्रेज़ है. हमें लगता है कि गोवा से पिछले 10 साल में एक भी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है. कैन वी पुश सम कंपनीज फ्रॉम हियर, और उसमें वी आर वेरी हैप्पी दैट गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अदर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस, गोवा गवर्नमेंट सपोर्टिंग अस, और उनकी मदद से वी विल बी डूइंग 3 सच फोकस्ड इवेंट. हर मीटिंग में हम कोशिश करें कि 40-50 अच्छे कंपनियाँ एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएं, उनसे इंटरेक्ट करें और फिर उनसे मैंडेट लेके उनको अपने मर्चेंट मेकर से मिलाएं, उनके ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कराएं. हमें लगता है कि गोवा में चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो कैशू बिजनेस हो, चाहे एग्रो बिजनेस हो, फूड प्रोसेसिंग हो, काफ़ी स्कोप है. काफ़ी अच्छी कंपनियां देश के जो ग्रोथ है उसमें साथ दे सकती हैं. NSE इज़ वेरी मच कमिटेड टू प्रमोट द SME इन गोवा. सो हैव यू डन एनी रिसर्च अबाउट द SMEs इन गोवा, हाउ मतलब कितना आ सकते हैं ऑन बोर्ड? हमें लगता है कि जो हमारा एवरेज चल रहा है देश में, गोवा में मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, और मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया कि 25 हमें SMEs चाहिए. मुझे लगता है कि हम इस साल के अंदर 25 तो नहीं कर पाएंगे पूरे साल में, 15 से 20 हमारा टारगेट है. गोंयकार ज्यांची कंपनी आसा तांणी खूब वॅल्यू क्रिएट केल्लो आसा आपल्या कंपनीन, पूण तो एनकॅश करूंक मेळना. हें जें मिडियम आसा लिस्टिंग शेअर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, IPO म्हणटात ताका, ते जर तांणी घेतलें जाल्यार वॅल्यू तांकां अनलॉक करून जे तांणी जन्मभर कार्य केलां कंपनी खातीर तांचे पयशे वसूल करूं येता, रिटायरमेंट बरो सुखान काडूं येता, कंपनी वर काडूंक जाता, स्टाफ कोण एम्प्लॉईज आसा तांचें बरें कल्याण जातलें, टॅक्सीस गव्हर्मेंटाक कितलेशेच मेळटले आनी जॉब्स क्रिएट जातले.
सो तुमचो कितें अनुभव आहा NSE आनी BSE लिस्टिंग करपाक? नाही अजून स्टार्ट जावना न्ही. हांवें फाटल्या म्हयन्यानच घेतलां. पूण एन्थुजियाजम आसा. आज तुमी पळयले आसतले जवळ जवळ 100 लोक आयिल्ले. दोनूच दिसाची नोटीस दिल्ली पूण 100 लोक आयिल्ले. सो हाजे फुडें बरें जातलें अशी आशा आसा. We have done some work, we have done some expense. That is why I am still there. I am still surviving. I am still there as a